आयज जी धाकटीशी मिटींग घेतली आमी जी ऑफिस बेरसाची आनी ब्लॉक प्रेसिडेंटाची, आनी आयज हे मिटिंगेक आमी पार्टी प्रेसिडेंट तशेंच बाकीचे आमचे CLP लिडर हांकां आपयलेले, पण आयज ते काही कारणाक लागून पावूना. आनी आयज जी ब्लॉक प्रेसिडेंटची सगळ्यांचो एकूच व्यू आसलेलो हांगा की जे अचानक जे पार्टीन जे डिसिजन घेतलेले, जे आमचे एक्झिक्युटीव कमिटीन डिसिजन जाल्लेले पार्टी लेवलाचेर, कितें जी हे फावटी ZP इलेक्शन आसा ते आमी पार्टी सिंबॉल म्हणजे आमचे काँग्रेस सिंबॉलाचेर आमी इलेक्शन लढतले म्हणून, आनी त्या प्रमाणे आख्खे गोंयभर आमची तयारी चालू आसलेली. बट सडनली आमचे CLPचे एक डिसिजन जालें, आनी जे CLPन डिसिजन घेतला ते आमकां खबर ना, आनी तेंच्यांनी डायरेक्ट अनावन्स केलें. आमकां अशें दिसता की जे CLPचे डिसिजन जाले ते खंय तरी पार्टीक कळोंक जाय आसले, आनी पार्टीन परत ते सगळे आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी कडेन मांडूंक जाय आसले, आनी तेजे उपरांत ते डिसिजन जावंक जाय आसले. अचानक जे CLPचे डिसिजन जाले, आमी म्हणना CLPचे जे डिसिजन जाले ते रॉंग रायट, बट जे CLPचे डिसिजन जाले ते डायरेक्ट ते प्रेसा कडेन वचून तेंच्यांनी सांगलें की बाबा हे फावटी आमी पार्टी सिंबॉलाचेर इलेक्शन करपाना म्हणून. तेज्या लागून आयज सगळे आमचे काँग्रेसीचे लोक दुखावलेले आसा. तांकां अशें दिसता की काँग्रेस पार्टी जर सिंबॉलाचेर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना जाल्यार आमचे खंय तरी काँग्रेस पार्टीचे रेलिवन्स आसा पळय ते कमी जातले. सो अशें तांकां खंय तरी दिसपाक लागलें. सगळ्यांचें तेंच मत आसलेलें आयज हांगा, आनी त्या प्रमाणे आमी सगळ्यांचे नोंद घेतलेले आसा, सगळ्यांचे पॉयंट्स घेतलेले आसा आनी मिनिट्स मांडलेले आसा, आनी तेच आमी पार्टी प्रेसिडेंटाक आनी CLP लिडर कडेन परत मंडे मागतले कितें तेंच्यांनी हांगा येवन परत सगळ्यां कडेन एक मिटींग घेवची, आनी आमी परत एकदां तांकां रिक्वेस्ट करतले की येता तो ZP इलेक्शन आसा ते पार्टी लेवलाचेर जावचे, हो आमचो डिमांड आसतलो पार्टी प्रेसिडेंट. आनी प्लस एक धाकटेशें आमी आयज मिटिंगेन एक ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी PCCचे आमी एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा कितें पार्टी लायन्साचेर हे डिसिजन इलेक्शन ZP इलेक्शन आसा ते जावचें म्हणून. आतां मंडे या ट्युजडे आमी परत पार्टी प्रेसिडेंट आनी CLP लिडराक आफून आमी तेंचे कडेन परत डिस्कशन करतली. तुका दिसता MLA आनी प्रेसिडेंट भितरल्यान BJP सपोर्ट करता म्हणून? काय ना, तसो इतलो गतच येना. आमी पार्टी वी आर अ नॅशनल पार्टी, सो तो प्रश्नच येना. हांगा प्रश्न इतलो आसा कितें जे CLPन डिसिजन घेतला ओके, तांकां कितें तर तेंचें आसतलें. आमी म्हणना तेंचें रॉंग डिसिजन, तेंच्यांनी कित्याक लागून घेतलें. फक्त आमकां इतलें जाय की आमकां एक्झिक्युटीव कमिटीन ते कितें आसा तें क्लियर करचें. डिसिजन कितें एक्झिक्युटीव कमिटीन डिसिजन जाल्लेलें पार्टीचेर कितें बाबा आमी ZP इलेक्शन काँग्रेस सिंबॉलाचेर झगडटले, पार्टी लायन झगडटले. सो हे डिसिजन जेन्ना चेंज जालें जाल्यार ते परत एक एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग आफून हेजेर हे डिस्कशन जावंक जाय बाबा कित्याक चेंज जाला. सो आमी इतलेंच मागता पार्टी कडेन कितें हे जावचें म्हणून. कित्याक आमकां अशें नाका कितें बाबा जे आमी लोकां कडेन सांगलेलें आसा की आमी इलेक्शन पार्टी लायनाचेर करतले आनी सडनली हो डिसिजन चेंज जाला. कित्याक आयज CLPन जे डिसिजन घेतला ओके, बट आफ्टर ऑल पार्टी इज सुप्रीम. जे पार्टीचे डिसिजन एकदां जाले ते फाटी घेवपाक लागून परत एकदां एक्झिक्युटीव कमिटी मिटींग आफोवन ते डिसिजन कितें आसा तें थंयसर डिस्कस करपाचें. तुमकां कित्याक सांगना पार्टी कडेन कित्याक सांगना अशें दिसता तुमकां? पळय आतां ते डायरेक्ट मिडिया कडेन गेले सुद्दां म्हाका खबर ना, कित्याक त्या दीस आमची एक धरना आसलेली थंयसर आझाद मैदानाचेर. ती हेज्या लागून OBC ST SCक लागून आमी रिजर्वेशनाक लागून ती आसलेली. थंयसर ते उलयता तेंच्यांनी ते उलोवन दिले. सो आतां म्हाका खबर ना तेंच्यांनी कित्याक त्या दिसूच तेंची CLPची मिटींग जाल्लेली. सो आमचो इतलोच रिक्वेस्ट आसा की CLP कडेन जे जाल्या ती डिस्कशन परत आमच्या PCC एक्झिक्युटीव कमिटीचेर जावचें आनी तेजेर फुडलो कितें आसा तो डिसिजन घेवचो, पार्टीन डिसिजन घेवचो. तेणीन चिंतून घेतलें की BJP हॅज प्लेड डर्टी ड्युरींग दीस ZP इलेक्शन. डिले केल्या, आमचे रिजर्वेशन पळय आहा ते प्लेड डर्टी विथ दीस. तेका लागून म्हाका दिसता CLPक दिसलें की वी शूड नॉट गो ऑन पार्टी लायन. बट आमी हार मानप आनी आमचो सिंबॉल हें करप, वी वील लूज रिलेवन्स इन गोवा. दिल्ली आमकां असोच मार बसलेलो आहा. सो with this anti-BJP sentiment at the present, I think Congress has a very bright chance of winning the election. We respect the decision of the CLP. पूण हांगा ब्लॉक प्रेसिडेंट पळयला एटलीस्ट नॉट गोवाचे सगळ्यांक दिसता की आमी पार्टी सिंबॉलाचेर झगडपाचें. कित्याक लोक आमचेशीन आहा, लोक येता आमचेशीन, एंड वॉट एवर डिसिजन वील बी टेकन टुगेदर with the CLP and the organization. As everybody has said, you just come here. There was an executive meeting where Sir Digambar Kamat, our leader of opposition, was chairing the meeting
along with our PCC President Giriji, and all of us were a part of it, wherein they only came up with this idea of that we should contest Jilla on the party banner, on the hand symbol. And as we have said that the other day when we were agitating against the BJP for being anti-ST, SC and OBC, there is a time CLP came and they expressed their views. So today we are lost because आमकां होमवर्क करपाक लायलो, आमचे सगळे ऑफिस बेररांक होमवर्क करपाक लायलो. तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीत वचात, काँग्रेसाक कोण इंट्रस्टेड आसा, कोण बरें काम करता तांची नांवां काडा. सो आमी खंय तरी खुशी जाली कित्याक सेकंड लायन ऑफ लिडरशीप तयार जाता म्हणून. यू नो youth are there, future leaders आमकां तयार करपाक मेळटा म्हणून. As Mahila President, I got 4 letters, 4 biodatas. 2 ladies are sitting here. So 4. Now you tell me, suddenly they are saying they are not going to contest on the party symbol. It is like we are running away from the battle. It's better to get defeated, but it is better to know that you are a part of the game. What is better? Being there, even if we win 20 out of 40, doesn't matter. Even if we win 5, doesn't matter. But not going into the fray, it shows that we are running from the battle and giving opportunity to other people, sort of आम आदमी. कित्याक फाल्यां लोकांक आयज बीजेपीचो तिळक मारिल्लो आसा, NRC, CAA, लोकांचे सेंटिमेंट्सा बरोबर खेळिल्ले आसा बीजेपी. बायलांनी तिळक मारिल्ले आसा, सगळे गॅस जावं कांदो मारक केला. पूण आयज समज आमी सिंबॉल दिना जाल्यार लोक ऑप्शन कोणाक पळयतले आनी तांकां बसलेले कडेन चान्स मेळटलो.